नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आम्ही थोडी जानपद काणी ऐकूया. जानपदी काणी म्हळ्यार शतशतमानादुकून मलगडे चिरडुवांक सांगून येईल तसल काणयो. हे कोण बरयलें म्हूण गोत्तसना. असल काणयो पुरा भाशेंतूय पुरा देशांतूय आसताची. हे काणयो आम्ही मनान आनी हृदयान ऐकूका बुद्धीन न्हय, कल्पनालोक आनी सृजनशीलता विस्तार करतसल काणयो हे. आज आम्ही एक तमिळ काणी ऐकूया. हें A.K. रामानुजन हांनी भारतीय जनपद कथेಗಳು म्हणल बुकांतू संग्रह केलेलं तसल काणी. हजामाल रहस्य म्हणून. एक गांवांतू एक राय आशिल्लो. भारी चांग राय तो. भारी चंद कोंजना पुरा पळोवन घेत आशिल्लो. कोणाकय कसले उण्यापण नाशिल्लें तागेले गांवांतू. भारी वीरूय आशिल्लो तो. लागीं राज्याच्यांनी ताका बाद दिवचे आयल्यार तो युध्द करता आशिल्लो जाल्यार विजयी जातरी तांगेल चुकी सांगून तांगेल राज्य मागशें तांकां दिता आशिल्लो. तितलो चांग रायो. आतांची ते रायाक एक विशेष शक्ती आयल्या म्हूण जना दिसता आशिल्लें. कसं म्हळ्यार गुट्टू उलयल्यार ताका आयकता. एक सू पडल्यार ताका कळटा. एक मूस उबून गेल्यार ताका आयकता. हे कशें म्हूण कळना जनांक, जाल्यार रायाक एक विशेष शक्ती आसा म्हूण पुरा जनांक कळला. त्या रायान म्हयन्या एक पंता एक हजामाक म्हळ्यार कापणीचो बार्बर ताका पोवन तागेले केस कातराचे आशिल्ले, खाड काडोवचे आशिल्ले. तशेंच त्या दिवसू तो हजाम येता रावळाराक. रायो ताका घेवन कुडां वता आनी तांणी दोगां आसताच थंय. हजामू केस कातरो सुरू करता. तेन्ना राय सांगता, मस्त गुड्डी कोर नाका, दिगू आसो म्हूण सांगता. कातरताची हजामू सकी पळयल बरें दिसता रायाल तोंडारी. तो आलोचन करता, हें खंय पळयलां हांवें, हें कसलें हें खंय पळयलां हांवें म्हूण तो आलोचन करताची तोंडान होडान सांगता. राय आयकत तें, कसं उलयत रे तूं, नुता कापण काडी म्हूण सांगता. जायत राया म्हणटा तो वपास केस कातरो सुरू करता. केस जेतरी तो रायाल येद्रा येवन तोंडाक खाड काडू सुरू करता. त्या वेळेर रायाल कान ताका सम दिसता. वपास आलोचन कोन्न तो सांगता, हां हें हांव गडवा पळयलेलें म्हूण सांगता. राया भारी कोप येता. कसं उलयता तूं म्हूण म्हणटा. जाल्यार तशी मागशीची राय थंडेता आनी सांगता, वय रे थोडे दीस तुका न्हू कसं म्हूण गोतना, मिगेल कान अशी दिगू दिगू जातर आस म्हूण सांगता. जाल्यार हें तूं कोणाकय सांगू नका म्हूण तागेले भास घेता आनी तागेले कापणीनी काण जातरी ताका हातभर उडगीर दिवन पेटयता. हें बद्दल तूं कोणाकय सांगूक नज म्हूण सांगून पेटयता. हजामू तें घेवन तागेले घरा वता. वतना आडवाटेर वता, वग्गी घरा वचुका म्हणून. तेन्ना ताका रायाल गाडवाल कान्ना उडगां वचून ताका जोर हांस येता. तो पोण हांसूं सुरू करता. होडोडान हांसता. तेन्ना लागीं आशिल्ली जन पुरा ताका पळयताची. कसो जाल्ला म्हणून रब्बना वो पोण हांसतरस होडोडान हांसतरस. तान्नी लेखताची हाका कसलो पिशे लागला वे म्हूण थोडे जन तागेले उठू वता तागेले घराक. थंय वतना तागेले आम्म राखून बसल्या. अम्मा पळयल कुळें ताका आनीक जोर हांस येता. तेन्ना जन सांगताची पळय तागेले मात्यारी थंड उदका धार धरी कसकी मन तागेले कसकी जाल्ला, पिशे लागला अशें दिसता म्हूण सांगताची. अम्माय भित्ता. ती वय ताका सांगता, वसरे पुता मात्यार उद्दार कोन्न न्हांवन यो म्हूण सांगता. तितले जेतन जन पुरा मागशी वताची. न्हांवन भायर येता. तेन्ना तागेले बायले पळयता. तेन्ना पास तो पोण हांसच्या सुरू करता. तागेले पोट्टा दुखता, तोंडा दुखता, अर्द्या दुखता, हांसून तांबडो जाता. दोळ्या दुखून उद्दा देंवता. जाल्यार तो हांसतरस. तेन्ना आम्म येवन सांगता, सांग रे पुता म्हणटा तो कशी म्हणटा आनी वापसय हांसता. तेन्ना आम्मा कळटा कसकी गुट्टू हाका सांगू जातना म्हणून. ती सांगता, जायत म्हाका कळ्ळें, तुका मिगेलें सांगच्या ना नवें होडणे. तूं एक रान्ना वचून एक रुक्काल्या पुणी सांगून यो. रूक कोणा लागीं उलयना नवें. तशें जावन तुगेलें गुट्टू खंयी भायर वचना, तितली पुणी करी म्हूण सांगता. ताका वय दिसता. तो एक रान्ना वता. भितर वचून थंय होडोड रूख आसची. त्या रुखाल्या वचून तो सांगता, हे सागवानी रुक्का सांगता रहस्य तुक्का, पोट्टान धर ना म्हाका, रायाल कान गडवाल कान म्हणून अशीच प्रत्येक रुखाल्या वता. हे आंब्या रुक्का, हे पणसा रुक्का म्हूण अशी सांगता. पुरा रुखाल्या सांगून जातना ताका मन हगूर जाता, पोट खाल जाता.
तो घरा येता. मागीर ताका तितलो ताजे विशय हास आनी येना. थोडे दिसान एक संगीतगारू लेखता म्हाका एक नवें मृदंग कोरका म्हणून. ताका रूख जावका नवें. तो रान्ना वता. थंय वचून एकलायक रूख पळोवन कातरायता. ताजेर एकलायक नवें मृदंग करता. मागीर लेखता मागीर सुरवे संगीत कचेरी रायाल येद्राक रायाल आस्थानांतू जावका म्हूण लेखता. तो अनेक संगीत म्हणटल्याकय घेवन वता रायाल आस्थानांतू. पुरा जन येताची, रायो राणी मंत्री पुरा जने बसल्यांची. संगीत सूर जाता. सुरवेक संगीत म्हणटलो तागेलें पद म्हणटा. ताजे मागीर आतां मृदंगाच्याक तुगेले बुदवंतकाय दाखय म्हूण म्हणटा. हो मृदंग मारूं सुरू करता. तोम नाना तना नाना तोम नाना तना नाना रायाल काना गडवाल काना रायाल काना गडवाल काना म्हूण येताच शब्द. तो रूख ताणें रान्ना दुखून हाडलेलो नवें. आतां जनांक कळटा ओ रायाक इत्याश आयकत म्हणून आत्तां कळ्ळें म्हणून. ताणें तोंडा तोंड पळयताची. रायाल तोंड सानज येता. संगीत कचेर जावन जन पुरा वता तांगेले घरकडे. मंत्री रायाला येवन सांगता, राया तूं कांय बेजार करूं नाका. तूं कशें आसल्यार आमगेले मोगाच रायो. आमी तुका मस्त गौरव दिताची म्हूण सांगता. चेडवानो, कशी दिसली तुमकां ही काणी? आनीक वारांतू नव काणये ओटू मेळया. नमस्कार.